आज जो आमची सुवार्ता संबंधांचे फेस्तस आमचे समोर दवरता. सुवार्तेंत स्पष्ट तरान सांगलां तशें हे संबंध देवाक आनी मनशाक जोडटात. पयल्यान पयलें जेजू आपणा आनी आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक गोवळी आनी बोकऱ्या मदल्या संबंधांत मेळयता. जेजून आपणाक सतमानतल्यांक म्हजे बोकरे म्हणच्यात आपूण गोवळी म्हणलें उठून दिसता. जेजूच्या गोवळीकपणांत शेळयांची जतन घेवप, बकऱ्यांची वळख आसप आनी तांकां जिविताची जोगती वाट दाखोवप प्रमुख जाता. तर जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांच्या बोकरेपणांत गोवळ्या जेजूचो ताळो आयकप आनी ताचो पाटलाव करप विशेष पात्र खेळतात. गोवळ्या बोकऱ्यांची ही लक्षणां एकामेका आपुरबायाच्या संबंधांत जोडचींच आसात. दुसऱ्यान जेजू गोवळ्या बोकऱ्यांच्या संबंधाक बापा आनी आपणा मदलो संबंध जेजू मेळयता. हांव आनी बाप एकच मनशांत ह्या संबंधांतलो गोंद कितलो घट म्हणून आमी समजूं येत. सतमानचें बापानच दिल्लें देणें जाल्ल्यान गोवळ्याक बोकरे दिल्ले बापानच. देखूनच जेजू वर्त्या बापान तांकां म्हजे अधीन केलां म्हणटा. गोवळ्या थंय संबंधान रुपीत जाल्ल्या बोकऱ्यांनी जेजू थंय रोंबोन आनी चिडकोन उरोंक करसोय बापच देखून बोकऱ्यांक विशेष रक्षण लाभता. सतमानच्या बोकऱ्यांक गोवळी पुता अधीन बाप दिता. ह्या संबंधांत आमी बोकरे आनी हे संबंधाचे विधान आमचे खातीर.